Papaci, putaci, puvitr atmeci navi. Amen. Servispor tumci soviansu. तुमचे सव्यास Pavamrino aici disa katir devak din vastana arkanita astana. Kiridvashenam ka sohnekल्या. Kristaच्या पाटलावदारांक आख्खे आमचे जिवीत क्रिस्ताचे आधीन करून बऱ्या करण्यावरवीं ताका साक्ष दिवंक गोवाय दिवंक आधार कर म्हूण मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयले हांव ती आमची मागणी आनी गरजो ओकेपणान बापा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक जोन दीस मनयतात, जावं काजाराचें वरस मनयतात, काजाराचो उत्सव मनयतात, जावं रुपया उत्सव 25 वर्सां, जावं भांगारा उत्सव 50 वर्सां. देवान फावो केलेल्या खातीर आमी तांच्या लोग्नीक जिविता खातीर देवाक दिन वाचुया, तांचे खातीर मागुया. जायतीं जाणां आमची भावां भयणां पिडेन कश्टावतात, कुडियत्मेची भलायकी तांकां मागुया. मरून गेलोलीं आमची भावां भयणां आसात, सासणीक विसव तांकां फावो जावंक मागुया. धावेचीं भुरगीं आपले परिक्षेक जबाब दितात, तांकां मागण्यांत दवरुया. बरे भाशेन तांणी परिक्षेक जबाब दिवंक सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी सगळीं तरेतरेचो आदार तांकां दितात, तांकांय ह्या वेळार मागण्यांत दवरुया. आनीक जायत्यो गरजो आमच्यो आसात, जायतीं इंतेन्सांवां आमचीं आसात, जायतें कितें आमी मागूंक आयल्या. ह्या वेळार दर एक इंतेन्सांव, दर एक मागणी आमचें हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी समरंभून जाली. तातूंत आटापलेल्या पवित्र गुटांचो फोड आमच्या जिवितांत आनी दिसपट्टे चालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. आमी रोमाक पावतोच एक खासगी घरांत रावंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत
ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातूच ताणें तांकां म्हणलें, बाबांनो, आमच्या लोकाच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुसल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातान घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सभेन तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचे आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें. तरी हांवें सेजाराक उलो मारचो पडलो आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली. कित्याक इस्रायलाच्या बरवंशाक लागून ह्यो सांखडी हांव सोंसतां. 2 आख्खीं वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोड नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिनवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसात आनी ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशाच नश्ट्या मनशांक सर्वेस्पोर कसाक लायता. जुलमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. उद्गार. Sorvesporagal soy soy, Sorvesporagal soy soy, Sorvesporagal soy soy, Sorvesporagal soy soy. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sorvesporagal soy soy, Sorvesporagal soy soy, Sorvesporagal soy soy, Sorvesporagal soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांसो. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमान तुका सोम्या. पेद्रू पोरतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या हड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सोम्या हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. भोगोर, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडला? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगळ्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार
बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें आकांनी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा आयची दोनी वाचपां क्रिस्ताच्या पाटलावदारांचें जिवीत कसलें जावचें आनी कसलें जाता हाचेर आयची दोनी वाचपां बाबा लक्ष घालता. पयले वाचपान दोरदूताच्या इतिहासांतल्या वाचपां आमकां पावलूची खबर मेळटा. पावलू रोजा मेळ्ळे उपरांत ताका राखूंक एक शिपाय रोमा शारांत दवरलो आनी हेंच तो देवाचें जेजूची बरी खबर सगल्यांक परगडटालो. क्रिस्ताचो शीस कसो, क्रिस्ताचो पाटलावदार कसो, कसल्यो आडखळी ह्या वावरांक आयल्यो तेंय बी स्पश्टपणी घेवन पावलो ह्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. लोकांनी आपणाचेर घाराणी घाली, लोकांनी आपल्याक धरलो, लोकांनी आपल्याक बोनखणींत घालो, तरी आसतना कसलेंच म्हजेर मरणाचें फर्मण मारूंक तांकां कसलेंच एक नीब मेळूंक ना. तरी आसतना ताणें म्हाका अशें केलें, कोश त्रास म्हाका भोगचे पडले, पूण हांवें जेजूचो वावर फुडें व्हेलो. जो कोण म्हजे सरशीं येतालो, जांकां हांव भेट्टालो, जे म्हजे भेटेक येताले तांकां जेजूची ओळख हांव दितालो. कित्याक हें करता आसतना सुमार 2 वर्सां घेवन पावलो सांगता आपल्याक भाड्याच्या घरान रावचें पडलें. कित्याक आसरो ना जालो, कोणूच बरे भाशेन ताका आसरो दिवंक सोदिनासलो. तरी आसतना इतले खोश त्रास पडून पासून जो कोण आपणा सरशीं येतालो, भेट्टालो तांकां आपूण जेजूची खबर सांगतालो. आनी हे भाशेन घेवन पावलो बाबा जेजूच्या वावराक जेजूचो शीस कसो गोवाय दिता, साक्षी दिता. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां पेद्रू जेजू आनी जेजू मोग करी त्या शिसाची खबर मेळटा. थंयसर पेद्रूक जेजू आपलो पाटलाव करूंक आपयता तेन्ना पेद्रू जेजूक प्रश्न करता आनी म्हणटा हांव तुज्या फाटल्यान येता, पूण हो दुसरो एक शीस आसा, तुज्या मोगाचो शीस तो. रात जेवणाचेर तुज्या ओड्ड्याक तेंकून तो आसलो. हो प्रश्न ताणें केलो, तुजो घात घेता तो कोण, ताचें कितें? आनी त्या वेळार बाबा जेजू ताका उगडास करून म्हणटा हांव येसोर, तो म्हाका रावलोलो जाय, देखून ताचें तुजी ती नाका, ताका थंयसरूच आसूं दी, ताचें कितें तें हांव पळयतां, तूं म्हजें फाटल्यान ये. आनी बाबा अशें करून पेद्रू जेजू फाटल्यान वेता. बाबा जाणार सांगतात, बरोवपी सांगतात ते भाशेन पेद्रून हो जेजूक प्रश्न करूंक कांय पेद्रूच्या मनांत विचार आसलोले, कितें तरी पेद्रूच्या मनान घोळटालें. घोडये बऱ्या मनान घोडये पेद्रून जेजूक विचार केलो ना असले बरोवपी जाणार सांगतात. कितें पेद्रूच्या मनान घोळटालें काय? पयली वस्त म्हणटात ताची क्युरियोसिटी, ताचें कितें जातलें. कित्याक म्हाका जेजून ताचो पाटलावदार जावंक आपयला, हांव ताचे फाटल्यान वेता, पूण हो जेजूच्या मोगाचो शीस जाल्यार जेजू ताचें कितें करतलो काय, कितें ताका जेजू भासायतलो काय, असले विचार पेद्रूच्या मनांत आयले. आनी देखून पयले एक कारण पेद्रून हो प्रश्न जेजू करूंक म्हळ्यार ताची क्युरियोसिटी. दुसरें कारण म्हळ्यार तो म्हणटा जेजू पेद्रू एके भाशेन नाटकायेन कसो बोल्लो, कित्याक आपल्याक जेजून पयलो पवित्र सभेचो पयलो वडील जावंक वेंचून काडलो. आपल्याक मरण जेजू सारकेलें खुर्साचें मरण आपल्याक फावो जातलें सांगलोलें आसा. जाल्यार हो जेजूच्या मोगाचो शीस कशे भाशेन मरतलो काय, कसलें मरण ताका फावो जातलें काय, म्हजेहून उदीक मारतीरपण तो भोगतलो काय, सोंसतलो काय, हो प्रश्न हो विचार पेद्रूच्या मनान घुसपतालो. आनी देखून बाबा दुसरें कारण जाणार सांगतात ताची ही नाटकाय. जाल्यार जेजू जेन्ना हो प्रश्न हो जाबाब तांकां दिता तेन्ना हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय, ह्याय बी प्रश्नाचो जाबाबाचो गैरसमज ताचे शीस आनी पेद्रू काडटात. कित्याक ते सजमतात की जेजून अशें सांगलां जाल्यार हो ताचो मोगाचो शीस म्हणटकूच ताका मरण येवचें ना, तो केन्नाच मरचो ना. पूण बाबा परतून जाणार सांगता ते भाशेन अशें न्हय. जेजून जर ताका सांगलां जाल्यार तो एक सोयंबीक मरण मरतलो. कित्याक सगळे जेजूचे शीस मारतीरपण भोगून मेल्यात. कसले कसलेचे मारतीरपणान तांकां मरण फावो जाला, पूण हो जेजूचो शीस हो मोगाचो शीस ताका सोयंबीक मरण नॅचरल डेथ
फावो जाला आनी देखूनच जाणार सांगता जेजून तशें म्हणलां हांव आयलोलो तो मोरचो ना हांव येसोर तो मोरचो ना म्हूण जेजून सांगलें म्हूण सांगता. दुसरें कारण जाणार सांगतात जे सगळे शीस जेजूचे मेले ते जेरुसालेचे निसंतोण जावचे पयलीं मेले 1780. जाल्यार हो एकलोच शीस उरलो की जेरुसालेचे निसंतोण जाले उपरांत मेलो आनी देखूनच जेजून अशें सांगलोलें म्हूण जाणार सांगतात. भफमडेनो आनीक जायतीं कारणां आसात ही भाशेची पूण कितेंय जावं पयलें वाचप आमकां भाग्योन पावलो जेजूचो खोडेगांठ शीस कसो सगल्या आडकोळींक फुडो करून जेजूक परकोडटा. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत पेद्रू जोरी एके वाटेन जेजूचो पाटलाव करता तरी ताच्या मनान जायते असले तरेचे विचार घोळटात. दोन तरेचे मनीस आयच्या ह्या वाचपांनी आमकां मेळटात. दोगूय जेजूचे पाटलावदार दोगूय जेजूचे शीस पूण दोन तरेची जिविताची धोरण तांचे. भफमडेनो क्रिस्ती भावार्थी आमी जेजूची पाटलावदार आमी जाल्यार तुजें आनी म्हजें कारण कसलें काय जेजूचो पाटलाव करून. तूं आनी हांव कित्या पासत जेजूच्या पाटल्यान वेता काय. तूं आनी हांव म्हजें चिंतप कसलें काय जेजूचो पाटलाव करून. असले सबार प्रश्नाचे जबाब बाबांकडेन आमी सोदुया आनी हे मिसाचे भेटेंतल्यान देवाच्या उतराच्या आदारान हो जबाब सोदपाचो प्रयत्न करुया आनी आखरेक आख्खें आमचें जिवीत देवाचे आधीन करुया जेजूचे आधीन करुया आनी ताचे खुशे प्रमाणे आमच्या जिवितांत घडून येवंक ताका जायते भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक आनी ह्याच बऱ्या जिवितांतल्यान ताका आमी गोवाय दिवंक पावूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां त्याच जेजूची कृपा बोळ मागून घेवया. भेटून इच्छा वेळार आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे C30 पान 40 C33 पेज 42. सर्वेस्परा मानून घे आमची गाना सर्वेस्परा भफमडेनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पृथ्वीचे सोयेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसणें देखून नितोळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक धाड म्हूण आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवोन जावन मोरनांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीं तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सोय उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बाबा
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुखवीच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्याने दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांची बोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Powartaco gut purgotia, Jesu melo, Jesuci wąsala, Jesu nowian येतलो. बापा, जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बोवांबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आज आपलो वाडदीस, आज आपलो रुग्णाचो रुपया वो भांगराचो उत्सव सोमतेल्या आनी सगळ्या आमच्या भाव भयणींची दया कर. अंकुवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती भाग्योन दोन बिदां, भाग्योन पेद्रू आनी पावलू आनी जुआंव आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भफमरीनो, देवान आमकां आज पासून राखल्यांत आनी सांबाळल्यात. देवान आमकां आज पासून आपल्या आशिर्वादान भरल्यात. देवान आमकां आपल्या पुता जेजूची पाटलावदारां कशीं बरें जिवीत जिवंक आज पासून आदार दिला आनी ताच्याच आदारान बऱ्या जिविता वरवीं आमी ताका गोवाय दिवंक प्रयत्न केला. असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर, आशिर्वादा खातीर देवान आमकां फावो केलेल्या कारणान जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बराबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां वगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरणदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमेची शांती सदाकाळ तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणी. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोवमळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुशिलो चलूंक केदींच म्हाका निर्म नाका. आमीन. जंय प्रिती मोग वाचता D40 570 D47 पेज 75. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार देवाची काकलुतीक मागणी. सर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजें कान आमचे मागणी आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय.
आमचे विनंतींक तुमचो उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेची भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करता त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आदल्यो रिती संपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयलाय. तेच परी पोरन्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भोक्ती करूंक आमकां निर्मी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. बाबा बरें उगडास कोता. फाल्यां पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाचीक परब, डिसेंट ऑफ द होली स्पिरीट. फाल्यां दोबाचीक परब आनी तातूंतल्यान पास्कांचो काळ सोंपता. सोमाराक थावन साद्या काळांत आमी भितर सरता. देखून भोव करून फाल्यांच्या दिसाक, आज आनी फाल्यांच्या दिसाक पवित्र आत्म्याची भरती आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण देण्यांनी फळांनी पवित्र आत्म्याच्या भर म्हूण मागुया. ही कृपा हें देणें मागून घेता आसतना आज किरीत भाशेन पाप साहेबाचो उलो आमकां जोणेकल्या. फाल्यां हे परबे निमतान आज सांजे रोमा शारांत पाप साहेब रोमाच्या वेळार सांजे 5:30 वाजता आख्ख्या संवसारभर सांगाताक हे पिडे खातीर सायबीण मांयक उलो मारून सायबीण मांयची मजत मागून तेर्साचें मागणें करतलो, भेटयतलो. देखून आमी बाब साहेबा बरोबर हें मागणें उबारुया. रोमा शारांत 5:30 तो करतलो, पूण आमच्या भारत देशांत रातच्या 9 वरांचेर तो वेळ. देखून आज सांजे 9 वरांचेर आमी बाब साहेबा बरोबर हे तेर्साचें मागणें उदे करून हे पिडे खातीर आमी सायबीण मांयचे विणवणेन देवा बापा लागीं मागुया. आनी पवित्र आत्म्याचे घोटायेन, पवित्र आत्म्याच्या बोळान ही पिडा नोपयत कर, ताच्या उज्यान उलपायन ती नोपयत कर म्हूण बाब साहेबा बरोबर हे तेर्साच्या मागण्यांतल्यान सायबीण मांयचे विणवणेन मागुया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पृथ्वीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. नोमान नोमान मारिये, टी 30 आनी 7, पान 219, T 37, पेज 219.